Fuddari Chapter 18 Danit लोक आपल्या परदेसाचे सोदीक. त्या दिसांनी इस्रायलांत राजा नासलो. आतां त्या दिसांनी दानाचें कुल आपणाक रावूंक देश सोदीत आसलें, कारण ते मेरेन तांकां इस्रायलाच्या कुलां मदें खंयचोच प्रांत दिवंक नासलो. दानितांनी आपल्या कुलांतले 5 काळजीदार मनशांक धाडले. तांणी जोरा थावन ते एश्ताओल पर्यान तो देश तपासूंक आनी ताचो थाव घेवंक तांणी तांकां म्हणलें, वचात आनी तो देश तपासून काडात. ते 5 जाण एफ्रायमाच्या दोंगरी प्रांतांत मिकाच्या घरा पर्यान आयले आनी रात थंय सारली. मिकाच्या घरा लागीं आसतना त्या तरणाट्या लेविताचो आवाज तांणी वळखलो आनी लागीं वचून ताका विचारलें, तुका हांगासर कोणें धाडला? तुका हांगासर कोणें हाडला? तूं हांगा कितें कोत्ताय? तूं हांगा कित्याक रावताय? ताणें जबाब दिलो, मिकान म्हजे लागीं कबलात केला. तो म्हाका मजुरी दिता आनी हांव ताचो पुजारी कसो वावुरतां. तांणी जबाब दिलो, तशें तर देवा लागीं बूद माग. आमी आसा ते यात्रेचेर आमकां येस मेळटलें जाल्यार आमकां कळून दी. पुजाऱ्यान जबाब दिलो, शांतीन वचात. सर्वेस्पोर तुमचे यात्रेची राखण कोत्ता. ते 5 जण तेन्ना भायर सरले आनी लाईश पावले. थंयचो लोक समाधानान जियेता. सिडोनी लोकांचे संवये प्रमाणें थंय शांतीताय आनी विस्वास वसता आनी त्या देशांत कसलीच वस्त उणी वा कमी ना. ते सिडोनीकारां थावन बरेच पयस आसात आनी आरामेनकारां लागीं तांकां संबंद ना. हें सगळें तांणी पळयलें. तेन्ना ते जोरा आनी एश्ताओल आसलेल्या आपल्या भावां सयशीं पोत्ते गेले आनी जेन्ना त्या भावांनी तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कसलो वाको आसा? तांणी म्हणलें, उठा, आमी वचोन तांचे लागीं झुजूंक जाय, कारण आमी तो देश पळयला आनी तो एकदम बरो. कांयच करिनासतना हांगा बसूं नाकात. भायर सरोंक आनी तो देश तुमच्या ताब्यांत करूंक वोगोत इबाडी नाकात. जेन्ना तुमी थंय पावशात, तुमकां विस्वाशी लोक मेळटलो. तो देश लांब रुंद आसलेलो आनी देवान तो तुमचे आदीं केला. कसलीच वस्त थंय ना म्हूण ना. दानितांचें दुसरे कडेन रावंक वचप. म्हणटूच ह्या स्वाता थावन जोरांत आनी एश्ताओलांत दानाचे कुलांतले झुजाक तयार जावन 600 मोनीस भायर सरले. ते गेले आनी जुडांतल्या किर्यात जेआरीम स्वातेर तांणी आपले तोंबू ताणले. आनी हेच खातीर ते स्वातेक आयज पासून दानाचे तोंबूचें मोल म्हणटात. ती स्वात किर्यात जेआरीम हाच्या अस्तोमतेक आसा. थंय थावन एफ्रायमच्या दोंगरी प्रांतांत ते भितर सरले आनी मिकाच्या घरा आयले. देसाची तोपासणी करूंक आयलोल्या त्या 5 मनशांनी तेन्ना आपल्या भावांक म्हणलें, ह्या घरांनी एक efod आसा, थोड्यो ghorcheô मुर्ती, एक kantoiloli मुर्ती आनी एक नokxil'li protima आसात म्हूण तुमी जाणात. म्हणटच तुमी कितें तांचें तें येवजून काडात. रस्त्याच्या नाक्यार वळून तरनो लेवीत रावतालो थंय ते गेले. मिकाच्या घरा आनी तांणी ताका शांतीतायेन वळखिलो. तेन्ना झुजाक तयार जाले दानितांचे 600 मनीस दारवंट्याच्या उंबऱ्यार उबे रावले. देसाची तोपासणी करूंक गेलोले 5 मनीस ghorant भितर गेले आनी kantoiloli efod, ghorcheô मुर्ती आनी रुपेan nokxil'li protima ह्यो सगळ्यो वस्तू व्हेल्यो. त्या मनासर दारवंट्याच्या उंबऱ्यार झुजाक तयार आसलेल्या 600 मनशां सांगाता पुजारी रावलो. ह्या मनशांनी मिकाच्या
घरांत भितर सरून kantoiloli murti, efod, कूल देवांच्यो मुर्ती आनी नokxil'li protima हें सगळें व्हेलें. पूण पुजारीन म्हणलें, तुमी कितें कोत्तात? उगी राव, तांणी जबाब दिलो. तुज्या तोंडार हात दवर आनी आमच्या सांगाता ये आनी आमचो बापूय आनी पुरोहीत जा. कितें तुका ओदीक बरें एका मनशाचो कूल यादनीक वो इस्रायलाचो एका कुलाचो वो गोत्राचो यादनीक जावंक? पुजारी एकदम खुशाल जालो. ताणें efod, कूल देव आनी kantoiloli मुर्ती व्हेली आनी लोकां सांगाता रावूंक गेलो. ती चलताली ती वाट नव्यान धरली आनी बायलांक, भुरग्यांक, जनावरांक आनी सामोण आपण्या फुडें दवरलें. मिकाच्या घरासून ती थोडीच वाट चलोना फुडें मिकाच्या घरा भोंवतणी रावतल्या लोकांन आरोड मारली आनी दानितांची पाट घेवंक भायर सरले. दानितां फाटल्यान बोब मारीत ते गेले तेन्ना तांणी वळोन मिकाक विचारलें, हे पोरी बोब मारूंक तुका कितें जालां? ताणें जबाब दिलो, म्हजो देव जो हांवें केलोलो तो तुमी व्हेलो आनी म्हजो पुजारीय बी. तुमी वचून गेल्यार आनी म्हाका कितें उरलां? आनी उंचल्यान तुमी म्हाका विचारतात कितें जालां? दानितांनी म्हणलें, तुजें आनीक आयकूंक आमी तयार ना. रागिश्ट मनीस तुजी पाट घेवंक लागले आनी हाका लागून तुका आनी तुज्या घोराब्याक जिवाचो घात जावंक पावत. अशें दानीत आपले वाटेन गेले आनी मिका ते अदीक घट आसात म्हूण जाणो जावन वळोन घरा गेलो. लायश ताब्यांत कोत्तात थंय डॅन आनी मंदिराक बुन्याद घालतात. मिकान केलोलो देव आनी ताच्या यादनिकाक घेवन दानितांनी लायशांतल्या शांत आनी विस्वाशी लोकांक सरशीं गेले. तांचेर तलवारीन हल्लो केलो आनी उजो लावन त्या शाराचो भस्म केलो. सिडोन पयस आसलेल्यान आनी आरामायेनकारांशी संबंद दवरूंक जावंक नासलेल्यान तांच्या आदाराक कोण पावूंक ना. हें शार बेत रेहोब एक खणणींत आसलें. मागीर तें शार तांणी नव्यान बांदलें आनी थंय ते रावूंक लागले. ताका तांणी दान म्हूण नांव दिलें, जें इस्रायलाच्या पुर्वजांचें नांव दान आसलें. तरी पूण शाराक लायश अशें म्हणटाले. दानीतकारांनी आपणा खातीर kantoilolio मुर्त्यो उब्यो केल्यो. देस परदेसान वचो मेरेन मोइसेसाचो नातू जोनाथन, गेर्शोमाचो पूत आनी जोनाथनाचे पूत ताचे उपरांत दान कुलयेचे यादनीक आसले. देवाचें घर सिलो हांगा आसो मेरेन मिकान तयार केलोली kantoiloli मुर्ती थंय दवरली. देवाचें उतर हें